गोयचे शेतकामती सावयवेरेचे संजय आनंद पाटील हांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो. काजू फाटल्यान गोंयांत आंब्याचें पीक अंदू वर्सा कमी आयलां. हाचें कारण म्हळ्यार हवामान बदल. ताका लागून अंदू वर्सा आंबे बाजारांत उसरां दाखल जाल्ले. तशेंच फुडल्या 8 दिसांत व्हडा प्रमाणांत बाजारांत आंबे दाखल जातले अशें गोंय शेतकी खात्याचे संचालक नेविल ऑल्फोन्सान सांगलें. श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांतल्या धनगर भावांच्या कडक व्रताक उमेदीन सुरवात जाल्या. जाणटे नेणटे मेळून तब्बल 55 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेरे आशिल्ल्या श्री बाळूमामाच्या देवळान भक्तिभावान व्रत पाळटात. धनगर भावांची ही 4थी पिळगी लयराई देवीचे व्रत पाळटात. उत्तराखंडात अक्षय तृतीयेच्या निमतान केदारनाथ धामाचे पोर्टल उक्ते गेले. हो सुवाळो व्हडा दबाशान मनयलो. ह्या वेळार सकाळी देवळांची दारां भक्तां खातीर उक्ती केली. तेन्ना व्हडा संख्येन भक्तगण हाजीर आशिल्ले. ह्याच फाटभुंयेर अधिकृतपणान चारधाम यात्रेक सुरवात जाल्ली आसा. गंगोत्री तशेंच यमुनोत्री देवळांचे पोर्टल उक्ते जावपाचे आसात. चारधाम यात्रे खातीर राज्य सरकारान व्हडा प्रमाणात सोय सुविधा उपलब्ध केल्यात अशें कळटा. तेच प्रमाण अंदू यात्रे खातीर सुमार 22 लाख भक्तगणांनी नोंदणी केल्या. जय बाबा भोलेनाथ अशें ट्वीट करीत ह्या यात्रेक वचपाक भायर सरिल्ल्या सगळ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्यात. फुडल्या 2 दशकांत कांकराच्या दुयेंतींनी वाड जातली अशी भिरांत भलायकी तज्ञांनी उक्तायल्या. भारतीय मल्टीनॅशनल हेल्थ कॅर ग्रुपाच्या अहवाला प्रमाण सावथ एशिया ही संवसारभरांत कॅन्सराची राजधानी जावपाची शक्यताय आसा. कारण दिसान दीस कांकराच्या दुयेंतींनी वाड पळोवपाक मेळटा. हातूंत बायलां मदीं स्तन, सर्व्हिकल तशेंच ओवेरियन कॅन्सराचो आस्पाव आसा. तर हेर कॅन्सरां मदीं लंग्स, तोंडाचो कॅन्सर दादल्या मदीं दिसून येयला. कॅन्सराक लागून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांतूय वाड जाल्ल्यान भिरांत उप्रासल्या.
आता मेरेन H5N1 हो व्हायरस मनशा मनशांत संक्रमण जावचो ना अशें कळटा. अजून मेरेन केल्ल्या चांचणेंत मनशां भितर ही लक्षणां दिसून येवंक नात. ह्या बर्ड फ्लूची लक्षणां गोरवां मदीं स्पश्ट दिसून आयल्यात. मात ताचो मनशांक धोको नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पयलेच फावट देश कान्स फिल्म फेस्टिवलांत भारत पर्व घडोवन हाडटले. ह्या महोत्सवांत संवसारभरांतल्या नामनेचे मानेस्त तशेंच प्रतिनिधी, सिने कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक हाजीर आसतले. भारत पर्वांत 20 ते 28 नोव्हेंबर 2024 गोंयांत आयोजीत जावपी आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यारूच इफ्फीचे ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करतले. तेच प्रमाण पयल्या वेव्स ह्या समिटाचे पोस्टराचें अनावरण जातलें. नागालँडांतल्या कोहिमा जिल्ह्यातल्या जखामा गांवांत पयलेच फावट पोटॅटो फेस्टिवल घडोवन हाडला. सेंद्रीय बटाट्यांच्या लागवडीक वाव मेळची ह्या हेतान ह्या फेस्टिवलाचें आयोजन केल्लें आसा. मार्च 2025 मेरेन आता इराण गंव आयात करचो ना अशें कळटा. मार्च 2023 ते मार्च 2024 मेरेन गंवाचे सुमार 10.5 मिलियन टन इतलें उत्पादन जाल्लें. तेन्ना फक्त 1 मिलियन टन गंव आयात करपाची गरज आशिल्ली, कारण ह्या वर्सा गंवाचें उत्पादन खूब बरें जाल्ल्यान मार्च 2025 मेरेन आयात करपाची गरज नाशिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. RSS आरक्षणाक विरोध करता हे दावे फटीचे अशें स्पश्टीकरण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिलें. धर्माच्या नांवान फूट घालप हो न्हय तर देशांत एकचाराची राखण होच आमचो हेत अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें. भाजपा राष्ट्र घडोवपाक पावलं उबारता, सरकार उबारपाक न्हय अशें सिंग हांणी स्पश्ट केलें.
लिकर पॉलिसी प्रकरणात बंदखणीत आशिल्ले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 1 जून मेरेन अंतरीम थाकाय बेगीन अंतरीम जामीन मेळचो म्हणून तांणी सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज केल्लो ते प्रमाण आयज तांकां अंतरीम जामीन मंजूर जालो। केजरीवाल हांकां 21 मार्चाक ईडीन अटक केल्ली। दोन 2013तले नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांकां जन्मठेप जाल्यार सनातनाच्या डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता। तावडे, ॲडव्होकेट पुनाळेकर आणि भावे यांचे निर्दोष मुक्ततेवेल्यान सनातनावेल्यान निर्दोषत्व सिद्ध जाल्ल्याचे राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो। जन्मठेप फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकरांची सर्वोच्च न्यायालयात सुटका जातली असो विश्वास राजहंस हांणी उक्तायला। स्टील उत्पादन करपी फॅक्टरीत जाल्ल्या स्फोट प्रकरणाची आता उच्च पांवड्यार चौकशी सुरू जाल्या। शुक्रारा दनपारां सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी फॅक्टरीची पळोवणी केली। ब्लास्ट नेमको कसो जालो ताचो अहवाल सादर करात, तो मेरेन फॅक्टरी बंद दवरात अशे आदेश आमदारांनी अधिकाऱ्यांक दिले। मजगतीं फॅक्टरी धन्यांचेर कारवाय करात अशी मागणी लोकांनी केल्या। मोयडे म्हापशा वाठारांतल्या कॅनडी डिसा ह्या दादल्याची कूड एके बांयत सांपडली। उजो पालो पिदाळाच्या मजतीन 70 फूट खोल आशिल्ल्या बांयतली कूड भायर काडली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केले उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत धाडल्या। कॅनडी डिसा आनी बांयत उडी मारली असो अदमास थळाव्यांक आसा, पूण मरणाचें कारण अजून स्पश्ट ना। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। पणजी कॅम्पाल हांगा कला अकादमी लागसार आशिल्ले 80 वर्सां आदले लायट हावस अत्यंत वायट स्थितीत आसा। पोर्तुगीज काळांत बांदिल्ल्या ह्या लायट हावसाचे जायते कडेन सिमेंट गेला आनी भितरल्या सऱ्यांक कळम आयल्या। देखून येवतिकाय सुदारून हाचेर दुरुस्तीचें काम करपाची गरज उक्तायल्ली आसा।
गोंयच्या हुर्राकाक फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर GI मानांकन मेळटलें, जेणे करून हुर्राकाच्या वेवसायांत वाड जातली, अशी माहिती रान विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येचे आमदार दोतोर तेवियार हांणी दिली. ह्या पयलीं गोंयच्या फेणी आनी काजूक GI मानांकन फावो जाल्लें, अशें तिणें ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हे 2 दीस येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला. तशेंच नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय, अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या. काजूचे पीक घेवपाक खूब खर्च येतात आनी सरकार सध्या जो काजींक दर दिता ते काजकारांक परवडना. गोंयच्या कांय काजकारांचो जाल्यार फक्त काजींच्या पयशांचेर उदरनिर्वाह जाता. ताका लागून काजींचो दर वाडोवन दिवचो म्हणून आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपान मागणी केल्या. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकां कडल्यान गोंयची काज भायल्या देशांत गेली जाल्यारूच ताका मागणी वाडटली म्हणून वेळीप उलयलो. शुक्रारा दनपारां ताळगांवच्या शेतांत अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 60% शेत उज्यान लासून गोबर जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक तारेव उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घाल्ल्याचे थळाव्यांक दुबाव आसा. कारीचो धबको बशिल्ल्यान लायटीचो खांबो मोडपाची घडणूक घडली. वेळारूच लायट बंद जाल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. खारीत आशिल्ले 5 जण सुखरूप वाटावले. हो अपघात शुक्रारा दिवचल शारा लागीं मुस्लीम वाड्यार घडलो. चड म्हायती प्रमाण कार दिवचलच्या दिकेन वताली. मुस्लीम वाड्याचेर एक बायल मदींच आडवी आयिल्ली आनी तिका वाटोवपाक लागून कार भायर घेतना कार वचून लायटीच्या खांब्याक आपटली अशें कार धन्यान सांगलें.
फुर्टी खाण्यापारा घराचेर माड पडिल्ल्यान घराची मोडतोड जाली. सुदैवान कोणाक मार लागूंक ना, पण घराच्या नळ्यांसयत पाख्यांचे आणि हेर साहित्याचे लुकसाण जाले. मजगती पंचायती वतीन आर्थीक मजत करतले म्हणून सरपंचाचे आश्वासन. पावस तेकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसापयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हांणी केल्या. कांय गटारां तुंबिल्ल्यान पावसान भरपाची शक्यताय आसा. नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया अशें म्हणटा. जाल्यार लोकांच्या घरांनी पावसाचें उदक भरले उपरांत पळयतले काय असो प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन विचारला. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडपाकूय शकता. शेतकारांच्या मागणेचेर कोड ऑफ कंडक्टा उपरांत काजी वयली आधारभूत किंमत वाडोवपाचेर निर्णय जावंक शकता अशें मत शेतकी खात्याचे संचालक नेवेल अफोन्सो हांणी व्यक्त केलां. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळी, ॲप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हें भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. ॲप्पला भितर अँटीऑक्सिडंटांचे गुणधर्म भरपूर असतात. दिसाक एक जरी ॲप्पल खालें तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायद्याची थारू येता. च्यायेंत वा उदकांत उकळून लेगीत तें उदक पिलें जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर दाळमाचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर मात करची न्हय. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजान भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजान दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तेंच जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच फ्रिजांत ती दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जावं येता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारू येता.